वाळपय हांगसर सरकारी शाळेच्या जाग्यार बेकायदेशीर बांदकाम बांधला। हातूंतल्यान भुरग्याचे काय लुकसाण जावचे न्हय म्हण बुधवारा पालकांची बसका जाली। बिरेस्तारा ह्या विशीं भासाभास करपाक पंचायतीचे अधिकारी मामलेदाराक मेळटले। ITX गोवा खातीर वाळपयच्यान दिनेश करपे। सगळी शाळेक जागा मेळपाची, तुमी एनक्रोच करून हें काबीज करून घेवपाची एड्युकेशन डिपार्टमेंटान। शाळेच्या जागा जितकी जमीन आहा तितकी तुमी काबीज करून घेवपाची। स्टॉप म्हणून नोटीस येयले लोकल बी तशें कांय ना, काम पयलीं स्टॉप करून आतां पंचायत स्टॉप करूं शकता, पण पंचायती कडेन तितले मनीस ना किंवा पंचायती कडेन तशी टेक्निकल पावर ना स्टॉप करपाची। दुसरी गोष्ट कशी आहा, हो गव्हर्नमेंट ऑफ गोवाची जागा असल्या कारणान आमी भितून चड इंटरफेर जावंक शकना, हो आमचो दुसरो मुद्दो आसा। जाल्यार आतां म्हाजें म्हणणें अशें आसा, आयज खूब वायट दिसता की भुरगे भायर आसात। आयज तेंचे भुरग्यांची एज कितें आसा, जवळपास 8 वर्सां 9 वर्सां ह्या हिशोबांतली एज आसा भुरग्यांची। 7वेंत जो आसा तेजी 12 वर्सां आसात किंवा 11 वर्सां आसात। तेंचेर आयज परिणाम एकदम वायट जातलो। म्हाज्या हिशोबान वयताना ते चिंतीत कितें वयतले, 2-4 दीस ह्याच विशय, फाल्यां सुद्दां ते शाळेंत बसल्यार तितून डिस्कशन फक्त तेंचें तेंच उरतलें, वादाचो विशय उरतलो। पूण हांव तुमकां एक रिक्वेस्ट करता, आतां मामलेदारा कडेन उलयलो, PN कडेन हांव फोनार उलयल्लो, परत तेंच्यांनी मामलेदाराक आयज अर्जंट काम येयल्ल्या कारणान ते कलेक्टरान मिटींग तेंची पयलींच फिक्स आसली। हो विशय आयजूच घडल्या कारणान हांवें तांकां रिक्वेस्ट केली यो म्हणून, तेंच्यांनी तलाटी धाडटा म्हणटलो। आनी मामलेदारान म्हाका कितें सांगलां, फाल्यां 11 सुमार PTA चे 4 लोक, ADI, हेडमास्टर, पंचायतीचे आमी 1-2-4 प्रतिनिधी 11 सुमार जॉयंट मिटींग घेवया म्हणून तेणी म्हाका आतां सांगलां फोनार। शाळेच्या जागेर बेकायदा बांदकामा संदर्भात पालकांनी मिटींग आपयली, ताका हजर रावपाक ते कितें आमी आमच्या बाजून जे आमी कितें केलां तांकां स्पश्ट केलें आनी तांकां विनंती केली की भुरग्यांक तुमी भुरग्यांचें नुकसान जावंक जायना, भुरग्यांक वर्गांत वचून बसून तो इश्यू आमी मिटयता। कितें एक्शन घेतले तेंचे? पंचायतीचो मनीस जो आसा तेंच्यांनी सांगलां की मामलेदार आनी आमी बसून तो मिटोवया।